की एक अब्दुल नावाच्या मनशान गव्हर्मेंटाक लेटर बरोवन डायरेक्ट आमकां भितर इनवॉल्व न करता डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटरा कडसून एनओसी घेतला मुटेशनाक. आतां हो जागो तेणी जे व्हील लायला ते व्हील तो पात्रो जो कोण मेला ते तेणी केन्नाच आमचे कडेन टेनंटा खातीर कसलेच एप्लाय सुद्दां करूंक ना आनी तो एप्रोच सुद्दां जावंक ना. पण आतां हो अब्दुल म्हणून आसा तेणी त्या अब्दुलान तो एप्रोच जाला डायरेक्ट हाका एडमिनिस्ट्रेटराक आनी तेणी एनओसी घेतल्या 14/10/24 म्हणजे आमच्या रिकॉर्डा प्रमाणे ह्या जागेक 135, 136 आणि 139 हे तीन सर्वेचेर ओनर म्हणून कोमडीनाथ आसा आणि टेनंट म्हणून गंगाराम मोरतू गोलतेकर आसा. कळ्ळें की ना. तेचें नांव सुद्दां ना आनी तरी आसतना तेणी गुपचूप आतां तेणी कितें केलां कशें केलां तें आमकां खबर ना. तेच्या पयलीं 2 वर्सां म्हाजे कडेन फायल येयल्ली. हांवें तेन्ना ती रिफ्यूज केल्ली ताका दिवपाक आनी तितून आमचे थोडे वळखीचे आमचे मनीस आसले तेंचो सपोर्ट आसलो तांकां. पण ते रिफ्यूज करतकीर तेंच्यांनी आतां भायल्या भायर हें केलां. कळ्ळें की ना. पण आतां आमी कितें केलें आमी आमचे मिनिट्स घेवन आमी चीफ मिनिस्टर रेव्हेन्यू मिनिस्टर सेक्रेटरी रेव्हेन्यू पोलीस इन्स्पेक्टर कोळवा सुप्रिंटेंडंट ऑफ पोलीस द कलेक्टर द डायरेक्टर ऑफ विजिलन्स द मामलेदार 6 म्हणजे तो मुटेशन करता तो आणि मामलेदार बार्देस तालुका आणि द एडमिनिस्ट्रेटर कोमडीदार ऑनरेबल MLA आमचो जो थिवीम MLA आसा ताका आमी हेच्यो कॉपी दिल्या. हेचेर सगळे डिटेल आमी तांकां सांगला सगळे दिला पेपर लायल्या. 16/10/19 कोर्टान डिस्पोज केलें की ते बरोबर ना फर्जरी केस ते भायर उडयता म्हणून. ते डिस्पोज जाल्या आसतना तेणी आनी एक परत केस घातल्या हे करून व्हील करून आनी जे पयलींचे तेणी मुटेशनाक जे घातलेले त्या हेचेर तेणी एनओसी दिल्या म्हणजे 2 वर्सां पयलींचे हेचेर. आतांचे नवीन न्हय म्हणून आमची इच्छा की हांकां आमी जे कोणाक लेटरां केल्या ते आमचे गांवकार सगळे एक जाल्या आनी लेटरां केल्या ते तेंच्यांनी हेचेर एक्शन घेवपाक जाय आनी ती एक्शन इतकी कडक जाय की लोकांक कळोंक जाय की बाबा अशें फर्जरी केस केल्यार आमी त्रासान पडटा म्हणून अशी जावपाक जाय. ही आमची मागणी आहा.